चामारकोंड म्हणटा तें आहा आनी चामारकोंड वन मोळिंगे विलेज पंचायत एरियन येता आनी हो जो आमी पूल पळयता हो पूल जो आसा तो पुर्तुगेज कालीन पूल आतां कितलींशींच वर्सां जालीं तो पुला वचून मोठ्यो मोठ्यो गाडयो येरादारी करतात जशे आमचे नेस्लेचे जे ट्रक आसतात ते ट्रक लॉजिस्टीक कंपनीचे ट्रक हॅवी व्हडले ट्रेलर तेजे वचून वयतात त्यामुळे हो जो पूल आहा तो आतां कमकुवत जाल्लो आसा हालीं 10 दिसां पयलीं हांगासर एक असो इन्सिडंट जालो की हांगासर टर्न घेता आसतना एक ट्रकान जी कठड्याक धडक दिली आनी तो ट्रक भितर पडलो आनी तांकां बरीचशी दुखापत जाली ट्रकाची नासधूस जाली. हांव मागतां की PWD जो रोड्स डिविजन आसा तेणी हांगा लक्ष घालचें आनी हो जो पूल आहा तेजी आतां ती क्षमता तपासची आनी ही जी कठडो मोडला सो त्या दीस एक्सिडंट तुटून पडलो तो बेगींतल्या बेगीन तो परत आहा तसो वेवस्थीत करचो ना जाल्यार एक मोठी दुर्घटना घडपाची हांगा शक्यता आसा कारण हांगासर टर्न घेता आसतना रातचे घेता आसतना हांगा कळना आनी यू टर्न आसल्यामुळे ट्रकाक अंदाज येना त्यामुळे ट्रक सरळ भितर वचोंक शकता. सो हांव मागतां कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन बेगींतल्यान हांगा लक्ष घाला आनी हो पूल जो पुर्तुगीज कालीन आहा तो बरो रिकन्स्ट्रक्ट म्हणा किंवा तेजेर जे कितें हें करपाची जें आसता स्ट्रेंथ दिवपाची ती तुमी इनिशिएटीव घ्या आनी बरे भशेन पूल तयार करून दियात. दिवचलच्यान दोडामार्ग वटेन वतना म्हावळिंगे पंचायत वाठारांत चामारकोंड हो पूल मेळटा. पुर्तुगेज तेंपा वयल्या ह्या पुलाची सद्या सामकी वायट दशा जाल्ली आसा. मध्यंतरी 2-3 वेळार किरकोळ डागडुजी सोडली जाल्यार ह्या पुलाची बांदणी जाले उपरांत आतां मेरेन ह्या पुलाची फावो ती देखभाल करपा कडेन संबंदीत यंत्रणांची आडनदर जाल्ल्यान हो पूल दिसान दीस कमकुवत जायत आसा. ह्या पुलाची सद्याची अवस्था पळयली जाल्यार तो केन्ना तरी कोसळटलो अशी भिरांत पातळिल्ली आसा. हालींच म्हळ्यार 10 दिसां पयलीं फाटल्या 1 एप्रील ह्या दिसा ह्या पुलाचेर एक भिरांकूळ अपघात घडिल्लो. दिवचलच्या वटेन वचपी एका ट्रकान पुलाच्या धडेक देठाचो धपको दिवन हो ट्रक धडा कोसळून सकयल तळयेत पडिल्लो. सुदैवान ह्या अपघातांत वायट घडणूक घडूंक नाशिल्ली. ताचे उपरांत ह्या पुलाची जी धडा कोसळ्ळ्या ती बांदपा कडेन अजुनय कोणीच लक्ष दिवंक ना. ह्या पुला वयल्यान दर दिसा शेकड्यांनी अवजड वाहनां यो वच करतात. ह्या पुलाची सद्याची स्थिती पळयली जाल्यार पुला वयल्यान यो वच करप सुद्दां धोक्याचें जाल्लें आसा. संबंदीत यंत्रणेन ह्या पुला कडेन गंभीरतायेन लक्ष दिवन हो पूल नव्यान बांदचो अशी आतां मागणी फुडें येवपाक लागल्या. आतां पळोवचें पडटलें संबंदीत यंत्रणा ह्या पुला कडेन कितल्या गंभीरतायेन पळयता तें. वात सद्याची ह्या पुलाची अवस्था पळयली जाल्यार ह्या पुलाची वेळारच डागडुजी वा हो पूल नवो बांदलो ना जाल्यार फुडाराक एखाद्रे वेळार वायट अनर्थ घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.